मनोज बाब, आज तुम्ही परत एकदा डेप्युटी कलेक्टरान म्हापसा मेळपाक येयले. कितें इश्यू घेवन येयले, कित्या खातीर? हांगा आमचे दोन इश्यू आसले. पयले म्हटल्यार पीसीपी जो जयदेव आसलो पळय, जयदेवाकूय हांगा मेळपाचें आसलें. जो जयदेव आयज आमकां मेळ्ळो फॉर्च्युनेटली. तो भायरूच सरतालो तेन्नाच आमी भितर पावले आनी तेन्ना तेज्या वांगडा मिटींग जाली. तेन्ना आमी तेज्या कडेन हे केलें, विचारपूस केली की आमचे जे कंप्लेंट्स आहा तेजेर कित्याक अजून मेरेन एक्शन जावंक ना काय म्हणून. जाल्यार कामुर्लेच्या मॅटरान तेणी सांगलें की कामुर्लेची फायल पणजे धाडल्या म्हणून तेणी, आनी तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें आहा. जाल्यार आमी तेका सिंपल क्वेश्चन केलो की जर इन्स्पेक्शन केला जाल्यार आमकां कित्याक पार्टी करूंक ना, आमकां कित्याक आपोवना, आमकां कित्याक रिपोर्ट येवंक ना. जाल्यार ते तेणी मिस्टेक एक्सेप्ट केली. तेणी आतां आमकां फायनली सगळें डिस्कशन जाल्या उपरांत बाकीची जी मॅटर आहा ती डिस्कस जाल्या उपरांत तेणी आमकां अश्युरन्स दिला की कामुर्लेच्या मॅटरान तो जॉयंट इन्स्पेक्शन काडटलो, पंचायतीक घेवन, आमकां घेवन आनी त्या पार्टेक घेवन, हे तिनूय आनी तेंचे डिपार्टमेंट, चारूय जाण मेळोन जॉयंट इन्स्पेक्शन काडटा म्हणून तेणे आमकां सद्या अश्युरन्स दिल्या. आमी ताका हेंय सांगलां की फाल्यां जर गांवांत तूं जर इन्स्पेक्शन काडिना आनी असोच जर टायमपास करीत रावलो जाल्यार गांवांत लॉ अँड ऑर्डर जातले ताका रिस्पॉन्सिबल तूं आसतलो. कित्याक सरपंच हो डायरेक्ट पीसीबीचेर घालता. ज्या सरपंचाक म्हणजे कितें आतां केन्नाय बोणे सरपंच निवडून हाडले न्हू, जेणे केन्ना पंचायत राज बूक पळोवंकूच ना, पंचायत राज बूक कितें तो खबरूच ना, जो केन्ना गांवांत कोणा वांगडा मिसळोकूच ना, केन्ना खेळोकूच ना, जाका गांवाचे काय पडलेलेच ना, जो केन्ना गांवांतल्या लोकां वांगडा वावरोकूच ना, त्या लोकांक जेन्ना आमी हांगा सरपंच केला, तो मनशाक गांवाचो मोग पांच स नासता. तो सांगता की आपूण काय करपाक शकना म्हणून. गेल्या ग्रामसभेक तो सांगता की आपूण रिवोक करतलो म्हणून. ह्या ग्रामसभेक तो गजनी जालो, तो म्हणटा आपल्या कडेन पावर ना म्हणून. म्हणजे कितें जाला की हांकां शिक्षण ना, हांकां कायद्याची नॉलेज ना. बूक कितें, तो पंचायत राज कायदो कितें, एक कितें हें तांकां खबर ना. ताका लागून हो प्रॉब्लेम जाता. एकामेकाचेर धुकलबाजी टॅक्टीक आसा. त्या सरपंचाक कोणें विकतो घेतला, कितें केला हें ताका खबर आसतली आनी आमच्या देवा चिटयाक खबर आसतली. सेकंड थिंग, जे मॅटर दुसरी आमची कामुर्लेची मॅटर आसले, मागीर सेकंड बार्देची दुसऱ्या गांवांतली मॅटर आसली, शिवोलची मॅटर आहा, मागीर राजगांवची मॅटर आहा, थियेची मॅटर आहा, ही सगळी मॅटर आमी ताका दाखयली. सो तो म्हणटा की आमी तांकां शोकत नोटीस धाडला, तेंच्यांनी रिप्लाय केला आनी फुडें आमी तांकां रिप्लाय केला म्हणून. जाल्यार हेतूंतले खंयचेच कॉरस्पॉन्डन्स आमी पार्टी आसतना नाल्यार आमचे भुरगे पार्टी आसतना तांकां मेळोंक ना. सो हे खंय ना खंय तरी एक ते परते एक नाका जाल्ल्या डायरेक्शनान ते इन्स्पेक्शन व्हरतात नाल्यार हे कंप्लेंट व्हरता, हे आमकां दिसलें. सो आमी आतां परती आरटीआय मारला आनी ताका सांगला की आमकां जाता तितले बेगीन तूं आरटीआयचो रिपोर्ट दी म्हणून. कित्याक आयज आमी थोडेच लोकांक हांगा घेवन येयला, फक्त इतलेच. फाल्यां आख्खे जर बार्देच्या लोकांक जर आमी एकठांय केले आनी हांगा जर घेवन येयले जाल्यार ताका हांगा रावपाक नाका आसले, ताका क्लियर कट वॉर्निंग दिल्ली. नेक्स्ट मॅटर इज कोलवाळे स्क्रॅप यार्ड. डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमची मिटींग जाली. डेप्युटी कलेक्टराक आमी जेन्ना विचारल्यार डेप्युटी कलेक्टरान आमकां क्लियर कट सांगलें की तेच्या कडल्यान डायरेक्ट स्ट्रिक्ट ऑर्डर गेल्ली आहा फॉर डेमोलिशन. डेप्युटी कलेक्टरान आपले हांगल्लें काम केल्लें आहा. डेप्युटी कलेक्टरान तांकां ऑर्डर काडून ते आतां ट्रायब्युनलान हेका गेला, अपिलाक गेला. आनी आतां अशी परिस्थिती आहा की आतां डेप्युटी कलेक्टराक पासून हियरिंगाक वयचें पडटा. म्हणजे हे भायल्यान येवन आयज जे स्क्रॅप यार्डाक घालतात, हांगा काल तुमी पळयला बॅटऱ्यो चोरला म्हणून कोलवाळचो एकटो स्क्रॅप यार्डकार भायलोच तो. सो तो येवन जे बॅटऱ्यो चोरता आनी आपल्या स्क्रॅप यार्डांनी हाडून हे विकतात. सो तसले लोक आयज डेप्युटी कलेक्टराचेर पासून केस घालपाक फाटीं सरोंक ना. ते वचून मिनिस्टराक मेळटा, आमदाराक मेळटा, आमदार तेवटेन तांकां प्रोटेक्शन दिता. निळकंठ हळर्णकाराच्या प्रोटेक्शनाच्या अंडर ही सगळी स्क्रॅप यार्डां चल्लेली आहा. कोलवाळच्या लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता की कोलवाळे आयज प्रत्येक मनीस जो जगता, प्रत्येक मनीस जो श्वास घेता पळय, त्या श्वासान ह्या पोल्युशन, ह्या स्क्रॅप यार्डांचे पोल्युशन, जेचो हेल्थ इफेक्ट इरिवर्सिबल आहा. तो तुमकां आतां कळपाचो ना, पूण स्लो अँड स्टेडी तुमी मरत आसा, तुमी मरणा कडेन लागीं पावता. आनी हे सगळ्याक रिस्पॉन्सिबल तुमचो गांवचो सुपुत्र, तुमचो आमदार निळकंठ हळर्णकर जावना. जेन्ना आमी एक पोती पासून जाळटा तेन्ना आमकां खबर कळटा की हांगा पोल्युशन जाता आनी ते आमकां हार्मफूल आहा आनी हांगा कितलेशेच जळयतात, उजो घालतात. काल परतो उजो लागलो. सो हे मॅटरान पासून आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन काल ऑलरेडी डिस्कशन केल्लें आहा. आतां तिसरें मॅटर जें आसा पळय ते म्हटल्यार आमचे इल्लिगल बस्तीज कोलवाळेंत आहा ते आनी लालाकी बस्ती. आत्तां आमकां न्यूज मेळ्ळ्या फेसबुकाचेर, आमी आत्तां न्यूज पयली की लालाकी बस्तीचे जे मॅटर कोर्टान गेल्ले, तेंच्यांनी जे अपील केल्ली आमकां रिलीफ दी म्हणून, ते भायर मारले म्हणून. सो हेतूनय खंय तरी एक हे बऱ्या डायरेक्शनान सध्या वयता. कोर्टान ती ऑर्डर काडलेली आसा
आणि जो कोमदाद आसा कोमदादाचे जे बॉडी आसा सध्या आमी तेंच्या कडेन कंटिन्युअस संपर्कान आसा, कंटिन्युअस टचान आहा आणि तेंच्या कडल्यान आमकां आतां सध्या जाय तशें कॉपरेशन सध्या मेळटा. पण आमी हें सांगता की लालाकी बस्ती ही डेमोलिशन आमी करून घेतलेच. आता कितली मॅटरां आमची आसा, फाल्यां आतां ही 2 मॅटर आसा, कामुर्लेचे मॅटर आसा आणि कोलवाळाचे स्क्रॅप यार्डाचे मॅटर आसा. जर गरज पडले जाल्यार ह्याय मॅटरान जर हायकोर्टान आमकां वयचें पडलें जाल्यार हायकोर्टान वचपाक आमची तयारी आहा. हे सगळे हेजेर कित्याक सुटावता न्हू, कोणाचो हात हो आसता? हात म्हणजे ह्या सरकाराचोच हात आसा, कित्याक हो सरकार गोंयकारांचो सरकार उरलेलो ना. हे सरकार दिल्लीवाल्यांचो सरकार जाल्लो आसा, हो सरकार स्क्रॅप यार्डवाल्यांचो सरकार जाल्लो आसा. आणि जी गव्हर्नमेंट मशिनरी बसयला ही गव्हर्नमेंट मशिनरींतले थोडे लोक तांकां सपोर्ट करतात, थोडे गव्हर्नमेंट सर्वंट जे आसा पळय ते स्वताक आमचे सर्वंट समजना तर तेंचे सर्वंट समजता. जशें हांगा टीसीपी ऑफिसान चलता, हांगा बाकीच्या ऑफिसांनी थोडे चलता पळय, तितून कितें जाता आमकां लोकलांक सपोर्ट मेळना पूण तांकां मेळटा. आनी हितून फूल रिस्पॉन्सिबल जो आसा तो हांगालो सरकार आसा. हांगा जे IAS ऑफिसर येतात, जे मागीर चीफ सेक्रेटरी जावं नाल्यार बाकीच्या डिपार्टमेंटाचे रेव्हेन्यू सेक्रेटरी जावं नाल्यार बाकीच्या डिपार्टमेंटाचे सेक्रेटरी जावं, हे सगळे जे IAS ऑफिसर येतात जेंच्यांनी कायदो हांगा पळोवपाक जाय, कायदो चलता काय ना, मिनिस्ट्री सारखी चलता काय ना, ऍडमिनिस्ट्रेशन सारखें चलता काय ना, हांगा पळयना. हांगा ते हॉलिडे घेता, डायरेक्ट सांगता हे IAS ऑफिसर हांगा फक्त हॉलिडे घेता, हॉलिडे करता. लोक हांगा तेंच्या कडेन वयता, तांकां अपॉइंटमेंट पासून मेळना, फावटी मारपाक लायता आणि कसलोच कंट्रोल ना. सो ह्या सगळ्याचेर लोकांनी विचार करपाक जाय की हो सरकार, हे ऍडमिनिस्ट्रेशन, हे थोडे गव्हर्नमेंट सर्वंट तुमकां कशें नाचयतात. आयज जेन्ना तुमी मेळपाक गेले तेन्ना टीसीपी ऑफिसर होता जयदेव, ताणें कितें आश्वासन जयदेवान तेच आश्वासन दिलें की जॉयंट इन्स्पेक्शन दिता म्हणून, बाकीचे जे मॅटर आहा पळय तेंचो सगळो रिपोर्ट आमकां दिता म्हणून. तेणी दिलीप म्हणून कोणाक तेंच्या तो ज्युनियर ऑफिसर आहा पळय तेंचो ऑफिसर, दुसरो फील्ड ऑफिसर, ताका आपोवन हाडलो आणि ताका तेणी इन्स्ट्रक्ट केला की आमकां ते दी म्हणून. आतां पळोवया केन्ना दिता. ताका आमी सांगला की जर तूं टायम आनी काडशीत, फाल्यां तुज्या डिपार्टमेंटाचेर हजारांनी लोक येले जाल्यार आमकां रिस्पॉन्सिबल धरू नाका, लॉ अँड ऑर्डर जाले जाल्यार आमकां रिस्पॉन्सिबल धरू नाका म्हणून आमी क्लियर कट ताका वॉर्निंग दिली. ते दिसा जेन्ना ग्रामसभा कामोलीची चालू आसली तेन्ना सरपंचान थेट तुमचेर आरोप केलो की मनोज परब फटींग म्हणून. तेच सांगता की जेका कायद्याची नॉलेज ना, कायदो कितें खबर ना, हांवें तेजी प्रेस आयकलें. तो म्हणटा की आमी डीओपीच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर आमी वावरता म्हणून. आतां डीओपीचें इन्स्ट्रक्शन कितें? डीओपी इन्स्ट्रक्शन दिवपाक वचना, आमी डीओपी कडेन डेली वयता. आमची 6 हियरिंगां चालू आसा, 4 सरपंचाचे डिस्क्वॉलिफिकेशन, 1 पंचाचे डिस्क्वॉलिफिकेशन आणि 1 सेक्रेटरीचे मॅटर चालू आसा आमचे. आमी डेली वयता. डीओपीचे थंयसर नांव बेश्टे घेवं नाका. हांगा जे आसा पळय तुका कायदो खबर ना म्हणून सांग, तुवें पंचायत राज बूक वाचूंक ना म्हणून सांग. तूं खंय तरी तुजो दुसरो तो पार्टनर आसा पळय, दुसरो पंच मेंबर जो गांव सध्या चलयता पळय आनी तुका थंय बावलो कसो हाडून दवरला पळय, सो तूं सांग की त्या बावलो आपणाक शिकयता पळय, त्या बावलो शिकयता तसो आपूण चलयता म्हणून. हे तुम्ही दुसऱ्यांक फटींग म्हणून ते नाटकां करता पळय, ही सगळ्या लोकांक कामुर्लेच्या खबर आसा, कळली आहा. देव जिटिओय पळयता आणि इतलेंच सांगता कामुर्लेच्या सरपंचाक, तूं कितलीय नाटकां कर, कितलोय टायमपास कर, जे जर तुवें कितें घेतला पळय ते देव जिटिओ भायर काडटलो तो काडटलोच. आनी हे जर रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी कामुर्लेचो मॅटर कसोच सोडपाचो. तूं आमकां फटींग म्हण, आमी पयशे घेतला म्हण, नाल्यार आनी कितें म्हण, आमकां पडलेलें ना. जो पळय तुमचे मॅटर आहा न्हू. सांगा कितें नाव सांग तुजें. नमस्कार, म्हजें नाव फर्मीन फेर्नांडीस. आमी आसागांव पंचायतीच्या ज्युरिडिक्शनान पडटा. सो आमचे अशे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा की आतां फाटली 7 म्हयने जावन गेले, कन्स्ट्रक्शन चालू आहा आमचे थंय. मोबाईल सो अशें आहा की आमच्या विसिनिटीन जे कन्स्ट्रक्शनाक लायसन्स तांकां दिला पंचायत टीसीपी, थिंगा रोडूच एक्सेस ना, थिंगा तेंच्यांनी एक्झिस्टींग 10 मीटर रोड म्हणून दाखयला. आनी आयज जेन्ना तेंच्यो व्हडले व्हडले कंटेनर, व्हडल्यो व्हडल्यो लॉरी, JCB जे पायणींच्यान वयता, विच इज हार्डली 3 मीटर पासून ना ती आमच्यांनी एक्चुअली अंडरस्टँडिंगान दोन्ही प्रॉपर्टी मदेकात आमी सेटबॅक कसो दवरलेलो प्रॉपर्टींचो वॉला, कित्याक वयरच्यान दोंगरारच्यान जो सनसेट पॉयंट आहा थंयच्यान लोट येतालो उदकाचो आनी थंयच्यान कॅनल कसो आसलो तो. आतां आमचो आदलो आमदार आसलो बाब दयानंद मांद्रेकार, तेज्या टर्मान तेणें त्यो सगल्यो पायणी ज्यो आहा तांकां टार करून रोड्स केल्ले. सो जेन्ना ते रोड्स केल्ले फायन. आतां ते कितें म्हणटा थंय आमकां ऑलरेडी टीसीपीन पंचक्शन केला, तुम लोक जाओ कोर्ट में लढो म्हणटा. म्हणजे आतां प्रॉब्लेम कितें, रातच्या 2-3 हे व्हडले व्हडले ग्रॅनायटाचे ट्रक, JCB आनी टायल, सिमीट सगळे हाडटा, आमची दुर्गा मोडटात, उडयतात. आमच्यान हेंकां काय रावंक शकना की बाबा केन्ना येतले केन्ना वयतले. आमकांय आमचो वाड धंदो आसा, आमचें पोट आसा.
जेन्ना हे 7 म्हयन्या पयलींच्यान जे स्टार्ट जालें, आमी लेटरां पंचायतीक बरयली, आमी लेटरां टीसीपीक बरयली, पूण 7 म्हयने जावन गेले आमकां हेजो एक्शनूच काय मेळोंक ना, न्हू म्हणून इन्स्पेक्शन मेळोंक ना. पूण जेन्ना ते लोक वयतात जे दिल्लीकार, ही सर्वे नंबर 19/9 निखील निचानी नाव तेजें, तांकां 7 मिनटांनी 7 भाशेची अप्रुवलां मेळतात. पूण जेन्ना आमी 7 फावटी सुद्दां घातल्यो पंचायतीन आनी हिंगासर आयज आमी येयल्यात, थँक्स टू सर मनोज परब आनी आमची आरजी पार्टी जे आमकां सपोर्ट करून आमचो मुद्दे घेतला आनी आमकां कितें तरी खंयसर सपोर्ट दिता की बाबा आमचो मुद्दो जो आमकां त्रासान आसा तो आमकां फुडें हाडटात. ते आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिले उलोवपाक की सांगपाक की बाबा हें कितें चल्लां. आतां दर फावटी 2-3 आमची दुर्गा म्हणली, पुलिसांक फोन मारता आमी खंय गाडयो वाडयतात म्हणून. पुलीस येता आमकां विचारता, जेन्ना आमी कांयच गाडयो वाडोवंक ना. जेन्ना 3 मिटराचो रस्तो येना थिंगा, व्हडल्यो व्हडल्यो जेसीबी वयतल्यो, कितें जातलें. आनी ते म्हणटा तुमची दुर्गा इल्लीगल, फाल्यां म्हणटले आमची भाटां इल्लीगल, आनी असो टायमांतलो आमी इल्लीगल म्हणटले आमची भाटां उडयतले काडून आमी खंय वचपाचें. सरकार गोंयकारांचो आवाज आयकना. सॉरी, सरकार जो आहा पळय तो गोंयकारांचो आवाज आयकना. आमी कंप्लेन केलें पुलीस स्टेशनार, ते म्हणटात पब्लीक रोड हा तुमच्या नाडान जायना, हो आमचो मॅटर न्हू. आमी पंचायतीन गेले, पंचायत म्हणटा इन्स्पेक्शन येतलें, ते इन्स्पेक्शन येत ना. फाटीं आयकूंक येयलें की बाबा पंचायतीचे कोण येयले, तेंच्याच म्हाज्याकडे कितें मिसअंडरस्टँडींग हो कितें जालें आनी ते परत इन्स्पेक्शन घेतलें म्हणून. ते परत इन्स्पेक्शन अजून येवंक ना, तेजो ऑलमोस्ट बंगलो बांदून जालो, झाडां बिडां सगळीं उडयली तेंच्यांनी. चलो ठीक आहे, पूण कितें आहा, एटलिस्ट एक क्रायटेरिया तरी फुलफील जावंक जाय. थिंगा ना रोड सेटबॅक ना, हिंगा ते पार्किंग ना, थंयसर कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण आमच्या हिंगासर आतां काय जालां की बाबा फाल्यां कितें येवन केन्ना ऑर्डर काडून आमचे दुर्गा मोडून उडयले, आतां आमी भायर येयल्यात, थंयसर कितें जाता तें काय खबर ना. पूण कितें आहा, ते मनीस वयल्यान झगडां येता आमकां, म्हणटा तुमकां काय ना, आमकां वयरच्यान ऑर्डरी सगळी लायसनां मेवल्या म्हणटात. आतां सगळी लायसनां मेवल्यार बाबा आमी कितें करपाचें. जे एक्झिस्टींग आहा ते धर, फाल्यां ते म्हणटा आमची दुर्गा इल्लीगल, आमची दुर्गा उडयतले म्हणून आमी खंय वचपाचें. आमी अशीच लेटरां करतले की बाबा हें आमकां पळय आमकां त्रास जाला, हें आमकां त्रास जाला, पूण रिप्लायच काय येना. आतां केन्ना जॉयंट इन्स्पेक्शन जाता तें आमी पळोवया, आमी तेकाच खातीर रावल्यात आतां. थँक्यू. दोन उतरां उलोवंक दिलें. फिनिश केले.